20 आयतार, एप्रिलाची 26 तारीख 2026. पास्का काळाचो 4थो आयतार. पयलें वाचप धर्मदूताचीं कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 2, ओळ 14a ओळ 36 तावन 41 पर्यंत. तवळ पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या तळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. तर तुमी कुर्सार मारिल्ल्या त्यास जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हणून इस्रायलाचे सगळे घराणे दुबावा विण जावन आसा. ही उतरां आयकतच तांची काळजां शिंदिल्ले बरी जाली आनी पेद्रू लागीं आनी हेर धर्मदूतां लागीं तांणी अशें विचारलें, भावांनो, तर आमी कितें करी जाय? तवळ पेद्रून तांकां जाप दिली, पाताक रडा आनी जिणी बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकाचें बोगसाणें जोडूंक जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र स्नान घेव. तवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक तुमकांच म्हणून ही बसावणी केल्या, तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसलेल्या समेस्तांक म्हणून ती केल्या. जाका सर्वेस्पर आमचो देव आपोवणें दिता त्या हर एकल्याक म्हणून ती केल्या. ह्या आनी हेर साबार उतरांनी पेद्रून तांकां रुजवात दिवंक पळयलें आनी हे नसते संततेतावन तुमकांच बचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो. उपरांत तांचें उतर मानून घेतिल्ल्यांक पवित्र स्नान दिलें. सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळीन दाखल जाले. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडपकार. कीर्तन 23, 1 तावन 3a, 3b तावन 4, 5 आनी 6. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका आवडना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका आवडना. पासवो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका आवडना. आपल्या नांवासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भुंयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना. कित्याक तूं म्हजे सवें आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसात ती म्हाका धैर्य दितात. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका आवडना. गडद जेवण म्हज्या दुस्मनां हुजीर तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजे मातें तूं मागताय. म्हजें कोप भरून वमतता. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका आवडना. खंडीत जावन सगल्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया माया म्हजे सवें आसतली आनी सर्वेस्पराचे घरी सदां काल हांव जियेतलो. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका आवडना. दुसरें वाचप. सा पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप, अध्याय 2 ओळ 20b तावन 25 पर्यंत. प्रिती मोगाच्यानो, बरें केल्ले खातीर तुका जर सोसूंक मेळ्ळें आनी सोंसणीकायेन तुवें तें सोंसलें तेदवां जाल्यार देवाक तूं मानवताय. तुमकां आपोवणें मेळ्ळां हेच खातीर, कारण तुमचे पासत पयले क्रिस्तान कश्ट सोंसल्यात. ताच्या मेटांनी तुमी चलच्याक ताणेंच तुमकां देख दिल्या. ताणें कांय पाप आदारलें ना आनी ताच्या तोंडांतावन कसलेंच कपटीपण आयिल्लें ना. ताका सवल्ल्या वेळार ताणें पाटी सोवलें ना. ताका कश्ट येतना ताणें भेस्टायलें ना. बगार निती प्रकार जडती करतल्याचे जतनेक आपणाकच ताणें ओपून दिलो. आमी पातकाक मरोन पवित्रपणाक जियोवचे खातीर खुर्सायिल्ले आपले कुडींत ताणें आमची पातकां वावयलीं. ताच्या घाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात. तवळ पर्यंत वाट चुकून गेल्या बकऱ्या बरी आसली तुमी
आता तुमच्या आत्म्याच्या राखण्या आणि गवळ्यातही पाठी आयल्यात. देवाचे उतर हे देवाचे मोडपकार उद्गार. हालेलुया हालेलुया. हांवच बरो गवळी म्हणटा सोमी. हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखता आनी तेय म्हाका वळखतात. हालेलुया हालेलुया. शुभ वार्ता. सांजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 10 ओळ 1 ते 10 पर्यंत. त्यावेळी जेजू फरिसांवा लागीं म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता, जो कोण बकऱ्यांच्या गोट्याक दारांतल्यान भितर सरनासतना दुसरे वाटे वयर सोडून येता तो सोर आनी लुटकार. जो कोण दारांतल्यान भितर सरता तो बकऱ्यांचो गवळी. ताका राखवल दार काडटा. बकरे त्या ताळ्याक कान दितात. आपल्या बकऱ्यांक तांच्या नांवान उलो कर तांकां तो भायर व्हरता. तांकां सट्टांक भायर काडटस तांच्या फुडल्यान तो वता आनी ताचो ताळो वळखतात. ते बकरे ताच्या फाटल्यान वतात. परक्या फाटल्यान ते बिलकुल वचनात. ते परक्याचो ताळो वळखनात जाल्ल्यान तांचे तावन ते पळोवन धांवतात. जेजून तांकां ही वपार सांगली, पूण ताणें सांगल्याचो तांकां अर्थ जालो ना. देखून जेजू परत्यान म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता, हांव बकऱ्यांचें दार. म्हजे पयले आयिल्ले सर्व सोर आनी लुटकार. देखून बकऱ्यांनी तांकां गुमान करूंक ना. हांवूच तें दार. म्हजे मुखांत भितर सरता तो शाबिताये नासतलो. तो भायर भितर वतलो. ताका सोरोवी मेळटलो. सोर येता फकत सोरूंक, जिवेश मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण, भरून वमताच्या मापान तें मेळो म्हणून. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजू बरो गवळी. ताचे थंय म्हाका कांय उणें ना. लुकाच्या वांजेलांत 15व्या अध्यायांत 3 वपारी आसात. सांडिल्लें नाणें, सांडिल्ली शेळी आनी सांडिल्लो वेचीक पूत. ह्यो तिनी वपारी संवसाराचे स्थितीगती विशयान विवर दितात. सांडिल्लें नाणें वास्तवीक संवसारांत कितें होगडायता आनी नशिबान कशें आमी सोदून काडटा. सांडिल्ली शेळी म्हणजे ते संवसारांत कशें आमी होगडायता आनी कशें पाटी सोदून हाडटा. आनी सांडिल्लो वेचीक पूत मनशां संवसारांत मनशां संबंदांत कशें सोडून वता, कशें राजी बगसाण्यांत एक जावचें म्हणून समाजाचो आसरो घेवन पिंतरायता. कीर्तन 23 सोमी म्हजो गवळी हाचें चित्रण आसा. ह्या किर्तना विशीं अर्थाभरीत वर्णन आसा. सोमी म्हजो गवळी. सोम्या संगी आमचो संबंद म्हाका कांयच उणें ना. तो आमचो सर्व गरज संपूर्ण करता. तो 5व्या सारोवाक व्हरता. तो म्हजो विशय. तो म्हाका नितळ झरीसरशीं व्हरता. तो म्हजें खाण जेवण. तो म्हजो आत्मो घट करता. तो म्हाका घूण करची सकत. तो म्हाका निती वाटेन चलोंक उमो करता. तो म्हजें मार्गदर्शन. तो म्हाका मरणाचे सावळे लागीं समकोंक मेटां काडूंक गेल्यारी ती म्हजी परिक्षा. हांव कोणाकी भियोन वचो. हें सोम्याचें रक्षण. तूं म्हजे सांगी आसाय. हो सोम्या थंय म्हजो विश्वास. तुजी बेतकाटी आनी तुजो ताळो म्हजो आदार. हें तुवें दिवचें जिविताचें लिसांव. म्हज्या दुस्मनाच्या मुखार तुवें म्हाका जेवणाचें मेज तयार केलाय म्हळ्यार हो म्हजो भरवंसो. सोम्यान म्हजें माथें तेलान अभिशेक केला. हें म्हजें कॉन्सेक्रासांव.
म्हजे खूब भरून वमतता. ही सोम्याची धराळ बेसावां. जाय की तुजी दया माया आनी बरेंपण सदांच म्हज्या सगळ्या जिवितांत आसतली म्हळ्यार ही सोम्याची बेसावां. हांव सोम्याच्या घरी सदांच येतालो. ही सोम्याची भद्रती. सासणाच्या सासणाक हे म्हजें सासण. ह्या किर्तनांत म्हजो सोमी आसा तशेंच हांव आसा. हें किर्तन आज आमचें कन्न घेवया.